गोंयांत रस्ते अपघातांचे प्रमाण वाढला. फकत रस्ते अपघातांचेच न्ही जाल्यार अपघातात मरण येवप्यांचे प्रमाण वाढला. आता ह्या वाडट्या रस्ते अपघातांक जापसालदार कोण जाल्यार ते रेंट कार आनी रेंट बायक चलोवपी. सुमार 70% रस्ते अपघात रेंट कार आनी रेंट बायकींक लागून जातात अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान कांय दिसां पयलीं उलोवन दाखयल्ले. आता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय वाडट्या अपघातांचो दोश रेंट कार आनी रेंट बायकींकूच दिला. पूण हे अपघात नियंत्रणात कशे हाडटले काय हाचेर मात कोणा कडेनूच जाप ना. सद्याक टॅक्सी एग्रिगेटरूय हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. ह्या बोवाळान रेंट कार आनी रेंट बायकींगचो विशय सरकार कशे पद्दतीन हाताळटा ते पळोवचें पडटलें. Today, most of the accidents you all have covered, you all are covering. Most of the accidents basically are happening because of rent a bike and rent a car. They go through that app and all find the road. Sometimes there is no road only. Sometimes the Google also basically doesn't give proper direction. And middle only they start taking. Now you just tell me, a family comes to Goa. You must be seeing them. They go by bike, husband, wife, two children and 3 children. Who stops them? Police. Who benefits? विजयान जशें म्हटलां पेडिस्ट्रियनर अननेसेसरी जो बाबडो रस्त्याच्या सायडीक चलता ताजेर हाडून गाडयो मारतात. 365 जे डेथ म्हणटा तितूंतले 50% डेथ ह्यो अशा लोकांच्यो आसता ज्यो रस्त्या वयल्यान चलता, रस्त्याच्या जाग्यार उबो आहा, गाडी घेवन उबो आहा, अशा लोकांची जाता. हें जावपाक जाय आनी तांचो कसलोच दोश नासता. जे ड्रंक अँड ड्रायव्ह आसतात ते हाडून मारतात. हे जे कोण रेंट कार जे घेवन कोण भोंवतात ते हाडून मारतात. रेंट बायक जे हाडून तुमी मुद्दाम काडून पळयात. हांवें ज्यो डेथ सांगल्यो पयलीं हितूंतल्यो डेथ ज्यो आसा पयलीं ह्यो अशाच पद्दतीच्यो जेका गोंयचे रस्ते खबर ना, जेका गोंयचे ट्राफीक रूल खबर ना, जो गोंयांत येता आनी रेंट कार घेवन भोंवता, कोणाक तरी ठोकता, खंय तरी रेंट बायक खंय तरी मदींच चलता, दुसरी गाडयेपणां पडटा. मोर दॅन 70% ऑफ द डेथ ज्यो जाता पयलीं ह्यो ह्या दोन गोश्टी खातीर सातत्यान जाता. हें हांव सगळ्यांना हे रिपोर्ट सांगता आनी फाटलो रिपोर्ट लोकांच्या मुखार दवरलेलो तातूंतल्यान हें दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.